आयज आमी अंजुना डॅमार आनी आमठाणे डॅमार जे रोवा कडले हे जे बियाणे आहा हे सॅम्पलींग आमी पर्यंत सोडलां. हे वर्साच्या वर्सा सोडटा आनी ह्या वर्सा 1,50,000 सुमार आमी सोडटले. तेन्ना जे ज्या जाग्यार पळय डॅम आहा जे उदक आहा साळें थंय सोडटा, जेणे करून हें बऱ्या पैकी लोकांक खावपाक गावूंक जाय. आयज आमी पळयता की जनरल पळय नॅचरल पळय जे पीक आहा तेज्या पेक्षा कितकेशे पटींनी एक्सपोर्ट आहा आनी तेज्या बरोबर लोकांची मागणी वाडल्या. आनी ह्या खातीर हें साळ्या पाण्याचें नुस्तें हें मार्केटाक आमच्या लोकल लोकांनी तयार करप आनी हें जर नुस्तें तयार करता आसतना कोणूय खंयच्याय आपल्या शेत मानस बांदांत ह्या प्रमाणान तयार करूं येता. आनी हेज्या खातीर सरकार बऱ्या पैकी प्रयत्न करता की जेणे करून एक इंडिविज्युअलान टायम आपल्या ओवर टायमाक म्हणजे कामाक पासून गेलो जाल्यार त्या कामा बरोबरूच ते उद्योग कसो सुरू करपाची गरज आहा. आनी हें प्रोत्साहन दिवपाकूच आमी डॅमांनी खंय तळें आहा जावं आनी कितें आहा हें दिवपाक आमी बियाणेय दिता लोकांक जाय जाल्यार तेंच्यांनी येवचें. आनी हें जवळ जवळ एका वर्सान 1-2 किलो 3 किलोचें सुमार तें नुस्तें जाता. तेन्ना काल आमी सुरवात केल्या आनी अपेक्षा धरता की लोक हेजेर लक्ष घालतले आनी हें नुस्तें जें आतांचे टॅक्नोलॉजीन तयार जाता हें तयार करपाचें तेज्या बरोबर आमी फीश फार्मींग करूं येता, केजीस करूं येता, खुबशे तरेन नुस्तें करूं येता जेणे नॅचरल हे दर्याक समुद्राकसून येतात तेज्या पेक्षा हेजेंय पीक आमी आमच्या कंट्रोलान काडूं. कारण तशेंच हांव काल केरी फोंडा थंय एक फार्म आहा जेच्या जाग्यार चणकुलां तयार करता. ते बऱ्या पैकी फार्म चलता, प्रॉफिटेबल आहा. अशें जेंचे कडेन जमीन आहा तर ते तेंच्यांनी करचें. आमचे डिपार्टमेंट मार्गदर्शन करपाक तांकां जाय तितको सपोर्ट करपाक इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करपाक सपोर्ट करपाक तयार आहा. काल हांव आमचे फिशरीज डिपार्टमेंटाचो स्टाफ डायरेक्टर पिर्नाचे सरपंच हांकां घेवन आमी हें बारीक नुस्तीं डॅमान सोडलेलें. जो नुस्तें पळय आहा हेंचें फीड म्हणटा तें भितरूच आहा. आमी जे काल नुस्तें सोडलां हांकां आतां जशें आक्वाकल्चर आहा हांकां फीड घालचें पडटा. आतां हीच नुस्तें आक्वाकल्चर कशें फीड घालचें पडटा. हें तळ्यान जावं डॅमान सोडलेले तांकां फीड बीन कांय घालची गरज ना. ते ऑटोमॅटीक आपलें फीड थंय जगतलीं आनी ऑटोमॅटिकली नॅचरल कितें आहा भितर दर्यांत पाणयान तें ऑटोमॅटीक नॅचरल प्रोसेसानूच चलतलें.